सुरुवातीक गीत घेऊया आर्क 31, पेज नंबर 193, आर्क 31. Sacramenta Raulolia Mogacha Jesus Sacramenta Raulolia Mogacha Jesus Urbayamchi Karza Tujas Moga Gogu Kami Duka Sasna Sasna Urbayamchi Karza Tujas Moga Gogu Kami Tuka Sasna Sasna Mucha Soiba Ailolia Devacha Buddha Mucha Soiba Ailolia Devacha Buddha Vosoyama Tuja Jemameza Zauja Kami Kori Devachi Purgi Vosoyama Tuja Jemameza Zauja Kami Kori Devachi Purgi. वाड सोत आनी जिवीत हांवूच म्हणटा तो जेजू देवाचो पूत ह्या वेळार आमचे मुखार हाजीर जाला. हे सकाळी जेजूच्या पांयाशी येवन ताका बजूंक वंदूंक भोव पवित्र संस्कारान ताका भेटूंक हे भाग आमकां फावो जाला देखून देवाक दिनवासुया आर्गां दिवया महिमा गावया. खरो जिवो देव तो आमचे मदें मनीस जावन आयिल्लो आमचे सुटवणी पासत ह्या वेळार आमचे मुखार भोव पवित्र संस्कारान खरेपणी हाजीर जाला. सगल्या मनान सगल्या काळजान सगल्या बळान सगले सोबतेन आमच्या सोम्या जेजू आमी परनिपाट आनी नमस्कार करुया. आमची मान बागोवन ताका मान दिवया. Namaskar Dukkha
सोडवणार जेजू सगळें बदलता, सगळें बदलूंक ताका पदवी आसा. वायट अंतावन बरेपणाक आमी येवं, झगड्या केस्तावांतावन आमी शांतीक येवं, नेणारपणांतल्यान आमी जाणवायेक येवं, दुखांतल्यान आमी सुखांत येवं, दुबावांतल्यान आमी स्वताक येवं. आमकां जण एकल्याक तो संस्कार कर. ह्या पासत ह्या वेळार तुजी नदर जेजूचेर दवर. ह्या भोव पवित्र संस्कारान जेजूचेर नदर दवरून नवसरणीक जी गरज आसा ती जेजू मुखार मांडून दवर. ही नवसरणी घडये तुका जाय, तुज्या मनान, तुज्या काळजाक. ही नवसरणी घडये तुज्या घरच्यांक जाय, घडये तुज्या आवयक, तुज्या बापायक. नवसरणी तुज्या पुताक, तुजे धुवेक, तुज्या भावाक, तुजे भयणीक वा तुज्या घरच्यांक नवे मन, नवे काळीज पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान भरलेली. मनशाच्या बुलवणेन वा मनशाचे फुसलावणेन वो फटवणेन वांकडे गेल्ले न्हय, पूण पवित्र आत्म्यान आपणाच्या बळान नवसरलेलें जिवीत तुका, तुज्या घोराब्याक, तुज्या पुता धुवांक, तुज्या आवय बापायक ह्या वेळार जेजूचेर नदर दवर. आनी जो पवित्र आत्मा ताणें आमकां भासायला, ह्याच पवित्र आत्मेचे देणे आमी मागुया. पळय जेजू, हांव स्वर्गार चडून वेतां आनी म्हजो बाप तुमकां आनीक एक शारोती पाठयतलो. जेजू पळय, पवित्र आत्मेचे देणे तुका कसलें जाय, कित्या सवें जाय, कोणा सवें जाय. Holy Spirit, Holy Spirit, come with your fire. Holy Spirit, Holy Spirit, come. हांव स्वर्गार चडून वेतां आनी म्हजो बाप तुमकां आनीक एक शारोती पाठयतलो. ही इज द पॅराक्लीट. पवित्र आत्मा येता तेन्ना तुमकां सगळें निवळ समजतलें. ही विल लीड यू. पवित्र आत्मेन आमकां जण एकल्याक चलोवंक आमचे हात ह्या वेळार आमी उक्ते करुया. जेजूच्या आत्म्याचे बळ आमकां मागुया. कम होली स्पिरिट, फील द हार्ट्स ऑफ युअर फेथफुल. पवित्र आत्म्याचे देणे आमकां जण एकल्याक दी साहेबा. पवित्र आत्म्याचे देणे आमच्या घरच्यांक दी साहेबा. सगळ्यांक आमकां पवित्र आत्म्याच्या बळान भर. नवसरणीची पावलां आमी मारूं.
Holy Spirit, come with your fire. 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 Come, Holy Spirit, let your fire fall. Come, Holy Spirit, let your fire fall. 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 जेजून बसायल्लो पवित्र आत्मो आमचे मने आमचे भितर आमचे भोंवतणी हाजीर जाता जाय तुका पवित्र आत्मो डू यू नीड अ होली स्पिरिट डू यू वॉन्ट होली स्पिरिट टू कम टू यू Do you want the Holy Spirit to come to your family? Do you want the Holy Spirit to come to your work, to your studies? ह्या वेळार तुजी मागणी तुजें तोंड उगड आनी पवित्र आत्म्याक उलोव मार जेजून बसायलेलो पवित्र आत्मो तुका खंय जाय कशे भाशेन जाय कित्याचेर जैत व्हरूंक तुका जाय तुजें तोंड उगड तुजो आवाज भायर काड आनी माग जेजू लागीं म्हजे नांवी बापा लागीं तुमी कितेंय मागशात जाल्यार तो तुमकां दितलो तो तुमकां पवित्र आत्मो दितलो जेजूच्या ह्या उतरांचेर विस्वास दवरून पवित्र आत्म्याच्या देण्यान आमी उलो मारुया ह्या वेळार व्हडल्यान तुजे मागणी कर मागणी करता आसतना तें सगल्यांक आयकूंक येवचे पासत व्हडल्या ताळ्यान कर लेट एवरी वन हियर एंड लेट इट हेल्प एवरी वन ऑफ अस पवित्र आत्म्याचे देणी अशी लक्षणं सुद्धा म्हणूनच केन्नाय अचानक चक्कर आयल्यार ENT स्पेशलिस्ट कडेन रिफर करपाचें आता नाकाची दुयेंसां पळोवया वाडत्या प्रदूषण आनी वातावरणांतल्या धुळी खातीर
May I appreciate your plan in every moment of my day. May I be an instrument to share your glory and your love to those around me. Thank you, Jesus. I love you, Jesus. Breathe in us, O Holy Spirit, that our thoughts may all be holy. Act in us, O Holy Spirit, that our work too may be holy. Draw our hearts, O Holy Spirit, that we love what is holy. Strengthen us, O Holy Spirit, to defend all that is holy. Guard us then, O Holy Spirit, that we may always be holy. तुझ्या रोजनार आत्म्याक आमचेर पाठय. आमी ओसोक, आमी किरकोळ, आमी पातकी धरना. असोकदायेन पडटा
वायटाक सांपडटा. आमचे भोंवतणी चलता तें वायट आमच्यान पळोवंक जायना, आमी दुखवता. तुजो बसायिल्लो आत्मो आमचेर पाठय ह्या वेळार. तुजी भुरगीं आमी तुजे मुखार दिमीर रावल्या. आमचे हात उक्ते करून आसा. तुजो पवित्र आत्मो आमचेर ह्या वेळार देवय. पवित्र मिसाचे भेटेन तुका भेटूंक, तुका आमचें अर्पण करूंक तूं आमकां फावो कर. रोजनार आत्म्या देवून S6 हें गीत गावून आमी पवित्र आत्म्याक उलो मारुया. मिसाचे भेटेक तयार जावया. खेरीत भाशेन सगळी आमची मागणी पवित्र आत्म्याक आसा. आमकां गरज आसा पवित्र आत्म्याची, ती आमी ताचे मुखार दवरुया. हें गीत भावार्थान विस्वासान करुया. दिमीर रावून आमचे हात उक्ते दवरून पवित्र आत्म्याचें देणें आमचेर, आमच्या घराब्यांचेर, आमच्या भुरग्यां बाळांचेर मागया. रोजनार आत्म्या देवून ये, आमच्या आत्म्यान विराटो. तुवें काळजां रोजगार दी, स्वर्गा
Haronantu Korob Dunia Jivitatu Surui Dunia Amkam Burgyam Vardagui Tuja Raja Korun Pavui. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. आयची मिसाची भेट देवाक दिन वाचून भेटयता शेल्टन कोन्या बरे भलायकी पासत मागून देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. दुसरें तेसो आमी भेटयता सोपून गेल्ले जॉन फ्रांसीस डिसुजा ह्या आमच्या भावा पासत देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटींत आमी मागुया. आमची मागणी सगळी खासगी मागणी करीत भाशेन आमचेच पासत आमच्या घराब्या पासत आमी मागुया. वालेंतिनो ह्या आमच्या भावाक करीत भाशेन आमच्या मागण्यान दवरुया. तशेंच सगळे जे कोण सर्जरी करतात आनी आपणा पासत मागूंक लायिल्ले आसा आमकां तांचे सगळ्यां पासत मागुया देवान तांकां पेकोवणेचो हात लावूं आनी आमची आख्खी संवसाराची परिस्थिती करीत भाशेन देवा मुखार दवरून पवित्र आत्म्याचें देणें आमकां सगळ्यांक फावो कर म्हूण आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सव्या आसूं. प्रिय भाव भयणीनो, जेजू स्वर्गार चडून वेचे आदीं पवित्र आत्म्याचें देणें आमकां भासायता आनी पवित्र आत्म्याचें देणें करीत भाशेन देवाची खरी वळख घेवंक खरो देव आमी समजून आनी ओळखून घेवंक आनी ताचो एकल्याचोच पाटलाव करूंक आमकां पवित्र आत्मो बळ दिता. जायते पावटी पवित्र आत्म्याची सुचोवणी आनी पवित्र आत्म्याचें उतर आयकनासतना आमी खोट्या देवा फाटल्यान पावल्या. खऱ्या देवाक आमी कुशीन दवरला. असल्या सगळ्या आमच्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणें मागुया. हांव पातकी सुरपदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच आंकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सरपदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं. सोम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोम्या काकूत कर. प्रार्थुया. बो काकलूत सारा देवा, तुज्या आपणायलेल्या भुरग्यांची वडवी तुवें आमकां परतून दिली आनी आत्म्याच्या तरणाटपण नव्यान आमकां फावो केलें. ह्या तुज्या मोगाच्या देण्या पासत आमच्या काळजाची कुशालकाय दिसान दीस वाडय आनी एक दीस सर्गीचो उतरां व्हरतो संतोश आमकां खरेपणी मेळटलो म्हूण भरवसो बाळगून त्या पुनर्जीवनपणाच्या दिसाक उतरेकून रावूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजूचे नांवी तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजभट चलयता देवा सासणाच्या सासना. धर्मदुतांच्या इतिहासावेलें वाचप. पावलूच्या सांगाता वेताले तांणी ताका आतयेंक पर्यंत व्हेलो आनी सिलासाक आनी तिमोताक जाता तितले बेगीन पावलुशी येवंक याज्ञा घेवंक
ते परते गेले. पावलू आरियोपागा मोदें उबो रावलो आनी असो उलयलो, आतेनकारांनो, सोगलेच वाटेन तुमी एकदम धार्मीक मनशां म्हूण हांव पळयतां. तर तुमच्या शारांत भोंवताना आनी तुमच्यो धार्मीक यादगिरी एकान एक पळयताना ओळखो नासलोल्या देवाक अशें बरोवन आसलोली एक वेदी म्हाका मेळ्ळी. बरें, तुमी ओळखो नासतना बुजतात तेच देवाक हांव तुमकां परगट करतां. संवसार आनी ताचे भितर आसा तितलें रचला तो देव, स्वर्गाचो आनी पृथ्वीचो दोनी जावन मनशाच्या हातांनी बांदलोल्या मंदिरांत रावना. न्हय म्हूण कसलेच गरजेक सांपडलेले भाशेन मनशाचे सेवे चाकरेची ताका गरज ना. कित्याक सगल्याक जिवीत आनी स्वास आनी सगल्यो वस्तू दिता तो तोच. आख्खी पृथ्वी भरून एकाच मनशा तावन सगळे मनशाकुल ताणें उत्पन्न केलें. ह्याक भायर एक राष्ट्र कितलो काल तगतलें तें ताणें थारायलें आनी उमक्या गांवांक शिमो घाल्यात. ह्या वस्तू वरवीं सांसपून जाल्ल्या परी मनशांनी आपणाक सोडून काडूंक देवान अशें केलां. तरी तो आमचे तावन पयस ना, कित्याक ताचे सोवे आमी जियेतांव, भोंवतांव आनी आसांव. जशें तुमचे मदल्या कांय कोव्यांनी सांगून दवरलां, आमी खरेपणी ताची भुरगीं. आमी देवाची भुरगीं म्हणटोच देव मनशाचे कोलेन आनी इकमतीन केल्ले भांगाराचे, रुप्याचे आनी फातरीचे मुर्ती सारको म्हूण आमी समजूंक फावना. असले नेणारपणाच्या कालाचेर देवान नदर घालूंक ना, पूण आतां सगलेंच कडेन आसलोलें सगल्या मनशांनी जिवीत बदलचें म्हूण तो परगट करता. कित्याक संवसाराची प्रमाणीकपणान नीत करूंक ताणें एक दीस थारायला आनी एका मनशाक नितीदार नेमला, आनी ह्या मनशाक मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन करून ताची खात्री ताणें आमकां सगल्यांक दिल्या. मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाची खबर आयकून थोड्यांनी ताच्यो मस्कऱ्यो केल्यो, पूण दुसऱ्यांनी म्हणलें, हे विशीं आमी दुसरे फावट तुजें आयकूंक सोदतांव. असो पावलू आनी ताचे मदलो कडसडलो. तरी थोड्यांनी ताका एकवटून भावार्थाक वेंग मारली. हाचे मोदें हारियोपागीत दियोनीस, दामारीस नांवाची एक बायल आनी हेरां आसलीं. ते उपरांत आतेंतलो भायर सरून पावलू कोरिंताक गेलो. देवाचें उतर हें. जबाब. स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान. परतून म्हणुया, स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान. स्वर्गांत जावन सर्वेस्पराची स्तुती करात. उंच मोलबार ताची वाखाणी करात. ताका वाखाणडात. सगलीं तुमी ताच्या दुतांदो, सगलीं तुमी ताच्या दोरबालांनो ताची वाखाणी करात. जबाब. स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान. पृथ्वीवेले राजा आनी सगल्यो परजा, कुंवर
आनी संवसारांतले सगळे मुनसुबीदार, जाणटी आनी नेणटी, तरणाटी आनी म्हातारी, चेडे आनी चेडवां, तशेंच सुपुर्ली भुरगीं आनी दुदाचीं बालां, जबाब, स्वर्ग आनी संवसार बोल्लात तुजे वैभवान. ती सगळीं सर्वेस्पराचें नांव वाखाणू, कित्याक ताच्या एकल्याचेच नांवांत थोर व्हरते. स्वर्ग आनी संवसार परस व्हड ताची मोहिमा, जबाब, स्वर्ग आनी संवसार बोल्लात तुजे वैभवान. आपले पोरचेचें बोल आनी पदवी तो वाडयता, ताची स्तुती करता सगळे ताचे भक्त. इस्रायलाची भुरगीं ताणें वेगेन गेल्लेली पोरसां, जबाब, स्वर्ग आनी संवसार बोला तुजे वैभव. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. हालेलुया, 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 हालेलुया. जेजू म्हणटा, हांव बापा कडेन मागतलो आनी तो तुमकां आनीक एक शेराती दितलो आनी हो तुमचे सोबें सदांकाल आसतलो. Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. जुवावां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, आजून जायत्यो वस्तू हांवें तुमकां सांगच्यो आसात, पूण त्यो तुमच्यान आतां मनान घेवंक जायनात. स्वताचो आत्मो येतलो तेन्ना तो तुमकां पूर्ण सच शिकयतलो, कित्याक तो आपल्या पदराचें उलोवचो ना, पूण जें कितें तो आयकता तें सांगतलो आनी घडचें आसा तें सगळें कळयतलो. तो म्हाका महिमा दितलो, कित्याक जें तो तुमकां कळयतलो तें तो म्हजे कडसून घेतलो. जें बापाचें तें सगळें म्हजें. ह्या पासत हांवें अशें म्हळां, तुमकां कळयतलो तें तो म्हजे कडसून घेतलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. प्रिय भाव भयणीनो, आमचें आख्खें आसणें आनी आमचें आख्खें जिवीत देवाचेर आदारून आसा, देवाचेर धरलेलें आसा. आमचें म्हणलेलें आमचे लागीं कांयच ना. जें कितें देव आमकां दिता आनी देव आमकां चलयता तेंच आमचें. आनी जें कितें देवान आमच्या हातान घातलेलें आसा तें बरे भाशेन चलोवंक आमकां एकमत म्हणटा ती दिल्या. आनी एकमत म्हणटा ती दिल्या तेन्ना आमकां विचून काडपाकूय एक खोशी दिल्या, रिजन एंड वील. ह्या दोन वस्तूंचेर आमी मनीस कशे ह्या संवसारांत जियेता. आनी ह्यो दोन वस्तू म्हणजे आमचें रिजन आनी आमचो वील आमकां समजून घेवपाचें जें मन दिल्लें आसा आनी आमची खुशी जी आसा ती आमकां दुसऱ्या जनावरां कडलीं वेगळीं काडटात. आनी हीच एकमत वापरून मनशान आयज जायत्यो वस्तू करून दवरलेल्यो आसात. जायते आपलें चिंतप बरोवन दवरलेलें आसा. जायती फिलॉसॉफी, तत्वगिन्यान एके भाशेन मुखार घातलेलें आसा. आनी हें तत्वगिन्यान भोव आदिसान जें मनशा मदें एके भाशेन उपजलां, ग्रेट सिविलायजेशन्स जीं घडोवन हाडलेलीं आसात, तातूंतलें एक म्हणल्यार ग्रीक सिविलायजेशन.
ग्रीस ह्या देशांतले आनी बागेवन पावलू जेजूची शिकवण दीत जेन्ना एका गांवांत तावन दुसऱ्या गांवांत दुसऱ्या तावन तिसऱ्या भोंवतालो आख्ख्या संवसाराक एके भाशेन पावपाचो तो युरोपाक पावलो म्हणजे ग्रीस हांगा आदी मासिडोनिया अशें ताका म्हणटाले आनी थंय जेन्ना पावलो तेन्ना सगल्यो तांच्यो यादिस्ती तो पळयतालो कित्याक ग्रीस हांगासर आर्ट वर्क जायतो जायतें कांतोयलोलें आनी पितारलोलें जायतें आसा आनी तातूंत तांचें हें तत्वगिन्यान फिलॉसॉफी जी ग्रीसाची आसा ती जायती आमकां ह्या चित्रांनी आनी हे ज्यो यादिस्ती आसात तातूंत दिश्टी पडटा आनी हांचे विशीं बागेवन पावलू जेन्ना आथेन शारांत पावलो ग्रीसाचें आथेन शार म्हणटा ताचें कॅपिटल थंय जेन्ना पावलो तेन्ना आरियोपागूस म्हणलेलो एक जागो आनी तातूंत ह्यो वेगवेगळ्यो यादगिरी करून दवरलेल्यो आसात बांदून दवरलेल्यो आसात त्यो सगल्यो पळयता आसतना तांचेर खेरीत भाशेन तांच्या देवांची म्हणलेलीं नांवां आसात आनी तांकां देव म्हणल्यार ह्यो वेगवेगळ्यो शक्त्यो ज्यो आसात देवाच्यो तांकांच ते देव म्हणटात म्हणटच ज्यो यादगिरी आसात तांचेर एक एकल्याचेर नांव आसतलें जावं उजवाडाचो देव उदकाचो देव घडघड्याचो देव आनी हेर दुसऱ्यो देवाच्यो ज्यो बाजू आसात देवाचे जे गूण आसात तांकांच देव म्हणून तांणी तें बरयल्लें आसा आनी तातूंत भितर बागेवन पावलूक एक असली यादगिरी मेळ्ळी एक आल्तार आनी तो आल्तार ओडकोन आसलेल्या देवाक म्हणटच तांचे मदें ग्रिकां मदें ते ओडकोतात तसले देव आसात म्हणजे ज्यो देवाच्यो वेगवेगळ्यो शक्त्यो आसात त्योच लावन तांणी म्हणला हे देव आनी तेच बरोबर हे एक ओडकोन आसलेलोय देव आसा आमी सगळेंच देवा बाबतीन ओळखूंक शकना जायत्यो वस्तू आसात ज्यो आमी देवा बाबतीन समजूंक पावना ओळखूंक पावना हें मानून घेवन ह्या ग्रिकांनी ओळखना तसल्या देवाक म्हणी वेदी बांदलेली आसा आनी बागेवन पावलू जेन्ना हें सगळें पळयत भोंवता तेन्ना तांची तोखणाय करता तांचो आर्ट तांचे ह्यो यादगिरी आसात तांचे सगळ्यांची तोखणाय करता आनी तातूंतल्यानूच एके भाशेन आपणाची फिलॉसॉफी जी ग्रीक फिलॉसॉफी तो शिकलेलो आसा तातूंतल्यान ही देवीक फिलॉसॉफी तत्वगिन्यान तो तांचे मुखार दवरता ही जी यादगिरी तुमची आसा ओळखो नासलेल्या देवाक म्हणून तो देव हांव तुमकां परगट्टां कित्याक त्या देवाची ओळख म्हाका दिल्या आनी तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी जाका खुर्सार खिडायलो तो मेलो पूण तिसऱ्या दिसा ताका देवान पुनर्जीवन केलो आनी होच संवसाराचो सोडवणदार पुनर्जीवनपणांतल्यान ताणें मरणाचेर पातकाचेर वायटाचेर जैत वेला ह्या जेजूक ताणें ह्या आथेनकारांक वो ह्या ग्रीक लोकांक भाव भयणीनो परगटलो मानून घेतलो गाय जायत्या जाणांनी मस्कोऱ्यो केल्यो आनी मस्कोऱ्यो कोणें केल्यो बो करून जे कोण पुनर्जीवनपणाचेर विस्वास धरिनात ते म्हणटात ह्या संवसारान सगळें काबार आनीक पुनर्जीवनपण म्हणलेलें ना दुसरी लायफ म्हणलेली ना अशें म्हणून सत मानतात आनी पुनर्जीवनपण खेरीत भाशेन पयस करतात ते हांसले ताणें मस्कोऱ्योय केल्यो जाल्यार त्याच लोकां मदले थोडे जाण ताणें म्हणलें हें आमी जें कितें आयकलां तें नवें अ न्यू टिचींग आनी ह्या बाबतीन आमकां आनिकूय जाणां जावपाक जाय ह्या विशीं तुजे कडल्यान आमी दुसरे फावटी परतून आयकूंक सोदता जाणां जावंक सोदता तसलो लोक हो बेश्टें कानान आयकले आनी कोणाच्यो खबऱ्यो आयकल्यो आनी आपूण गेले असले न्हू पूण खरेपणी आपूण जाणां जावन मागीर पावलां मारता देखून आमकां तुजे कडले हे बाबतीन आनीक एक फावटी आयकपाक जाय दुसरे फावटी आयकपाक जाय त्या उपरांत ते मागीर आपलो निर्णय घेतले आनी तांचे मदलीं थोड्यांची नांवांय आयज आमी आयकल्या दियोनीस दामारीस हांणी मानून घेतले आनीक जरूय ती ग्रीक पूण जी शिकवण जेजू विशीं जेजूच्या कोश्टां मरणां आनी पुनर्जीवनपणा विशीं आनी ह्या वरवीं मनशाचो सोडवणदार तो जालो म्हूण तांणी मानून घेतलें
भाव भयणीनो, आयज आमकांय आमचे मुखार जायती शिकवण आसा. आमकांय देवाची शिकवण दिल्या दोतोन आसा. देवाची वळख आमकां मेळ्ळ्या गाय, देवाची वळख आमकां जी मेळ्ळ्या ताका आमी उक्तीं आसांव गाय, काय फकत आमी त्या थोड्या ग्रिकां भाशेन आमीच कितें जाणात तेंच व्हडलें म्हूण समजता. आनी हे भाशेन देवाचे येवजणेक आनी देवाच्या गिन्यानाक आमी आमकांच धांपून दवरल्यान भोव करून ह्या संवसाराची आशा, ह्या संवसाराची पदवी, ह्या संवसाराचो पावर जो आसा तो आमकां जायते पावटी ह्या वस्तूंतलो हो हे शिकवणेंतलो आनी ह्या भावार्थांतलो पयस दवरता. जाल्यार मागुया आयच्या दिसाक आमकां सगल्यांक ही कृपा दी, आमकां सगल्यांक हें बळ दी समजून घेवपाक आनी तें मानून घेवपाक. आमकां सगल्यांक तो देवनीस आनी दामारीस आनी दुसरीं जीं आसलीं तांचे सारकेलें मन, उक्तें मन दी. आमी जाणां जावपाक सोदता, आमकां सारकें सोत जाणां जावपाक जाय. हे भाशेन आमी उक्त्या मनाची जावंक आमकां कृपा मागुया. रिटर्निंग गीत घेऊया C38, पेज नंबर 44. C38. Sor Moshe Lita Tukai Namye Tukas Bokta Sor Moshe Tujeste Kutashe तुझ्या उदाहरण पृथ्वीन दिलान मनशाच्या वावरान सर्वेस्परा सृष्टी रचना तुझ्या उदारपणान तूं आमकां दाखोवचो दाखवाल्यान दिलान मनशाच्या वावरान म्हज्या भावा भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. सर्वेस्परा देवा, ह्या बलिदानांत आमची खालती देणी आमी तुका भोक्तीन भेटयता आनी जेजूची अमोलीक कूड आनी रगत तुज्या हातांतली आमी घेता. ह्या भोव पवित्र देण्या घेण्या वरवीं तूं आमकां तुज्या एकाच ओगोणीत देव सैमान वांटो दिताय. जशें आमी तुका खरेपणी ओळखूंक पावल्या तशेंच आमचे जिणेन तुज्या खऱ्या भुरग्यांची चाल सांबाळूंक आमकां कृपा दी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो. पातकांचो लांब युग सोंपलो. इबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत सफरणायेक पावलो. देखून पासकांच्या संतोसाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवा. ओ सर्गी तुका जय सर्वेस्पराचे नामी ताका जय. सर्गी तुका जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आनी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें,
हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमची पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गुटपोर गोठुया, कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुतां, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमचो देव आमी ओळखना तसलो न्हय, पूण दिसाच्या दिसाक घडयेचे घडयेक आमकां आपली ओळख दीत आसा तसलो देव. आमच्या देवाक आमी ओळखता आनी आमच्या देवाक आमी ओळखता जाल्यार आमचें जिवीत ताचे सारकें जावपाक जाय. तर हेंच करूंक आमची खुशी आमी उबारुया आनी जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उलो मारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता, तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका, वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभाशेन ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्टाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतायन राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिडी
ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यात ती आमी सगळीं सुभागी. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सत मानता. हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. On me and God, I taught me.
प्रार्थुया. कोनवाळ्या बापा, सर्गीच्या देण्यांनी तुवें आमकां भरल्याय. आमच्या आदल्या पातकी चालींक पाट करून तुवें आमकां दिल्ल्या नव्या जिविताची चाल सांबाळूंक आमकां बळ दी म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात, जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. शेवटाक गीत घेवया T29, पेज नंबर 260. T29. नोवेनाचे मागणे. शाश्वत आदाराचे माये, शाश्वत आदाराचे माये, पळय म्हाका पळय म्हाका एका निर्भाग्या पातक्याक निर्भाग्या पातक्याक तुज्या पांयां लागीं तुज्या पांयां लागीं हांव प्रार्थना तुका आनी तुजेर दवरता तुजेर दवरता. सगलो म्हजो सगळो विस्वास. म्हजो विस्वास. एकाकुटीचे माये, एकाकुटीचे माये, चुचुरे कोर म्हजे, चुचुरे कोर म्हजे. हांव आयकता. हांव आयकतां. सगल्यांनी तुका सगळ्यांनी तुका पाचारलेली पाचारलेली आश्र्या आश्र्या आनी बरवंशा बरवंशा पातक्यांच्या पातक्यांच्या जातोर जातोर म्हजो आसरो म्हजो आसरो आनी म्हजो आनी बरवंसो म्हजो बरवंसो. पाव म्हाका पाव म्हाका मोगा पासत मोगा पासत जेजू क्रिस्ताच्या जेजू क्रिस्ताच्या उगोड तुचे उगोड तुचे हात म्हाका हात म्हाका एका दुर्बळ एका पातक्याक दुर्बळ पातक्याक जो येता जो येता आनी आपल्याकूच आनी आपल्याकूच भेटयता तुका भेटयता तुका तुजो सासणाचो चाकोर कसो. चाकर कसो. हांव आशिर्वाद हांव आशिर्वाद आनी आनी आर्गां आर्गां देवाक दिता. देवाक दिता. दिलो देखून दिलो देखून म्हाका म्हाका ताचे काकुटी ताचे काकुटी अविस्वास अविस्वास तुजे थंय तुजे थंय खात्री खात्री जशें हांव जशें हांव सत मानता मानता म्हज्या म्हज्या सासणाच्या सासणाच्या साल्वसावांची साल्वसावांची खोटा जायते पावटी जायते पावटी आदी निर्भागी जावन पडलो. कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना. हांव जाणा तुजे मजतीन हांव जैत वतलो. हांव जाणा तूं म्हाका मजत दितेली म्हूण जोर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुजेर पातयेवन पूण भियेता पातकांचे ताळणेर तुजो आदार मागोना जायत म्हूण आनी इबाडीत म्हूण म्हजो आत्मो ओतोर वर्तता उपकार जो मागता तुजे थंय. आनी हांव प्रार्थून मागता तुजे लागीं तुका दिसता त्या प्रमाणे कोण भाशेन आनी केन्ना म्हाका तो मेळूंक ओदीक करून एमकोणाच्या चपक्याच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूं आनी म्हणूंक तुका हे माये आदार म्हाका दी. शाश्वत आदाराचे माये निर्मी नाका हांवें सांडूंक म्हज्या देवाक. आमेन. शाश्वत आदाराचे माये तुज्या भुरग्यां पासत विनंती कर. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुझे थंय आसा. वस्तुऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदोचो पूत जेजू. लागून मरे देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमीन. शाश्वत आदाराचे माये तुज्या भुरग्यां पासत विनंती कर. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुझे थंय आसा. वस्तुऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदोचो पूत जेजू. लागून मरे देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमीन. शाश्वत आदाराचे माये तुज्या भुरग्यां पासत विनंती कर. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुझे थंय आसा. वस्तुऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदोचो पूत जेजू. लागून मरे देवाची माये विनंती कर आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमीन. भाग्यवंती मारये आदार दी. ओदृश्टाक सांपडलेल्याक मोजत कोर ओस्कोत काळजाच्या माग कोरचे पासून ज्या शहरातील देवाच्या मुणयाऱ्यांची विनोद कोर सगल्या देवाक भेटयलेल्या वस्तुऱ्यां पासत फावो कोर. तुजो आदार सगल्यांक जे मागतात तुजो सासणाचो आलाशिरो. तुका केल्या आमचो आसरो हे सायबिणी. आदार
दुखी कोतीनी प्रार्थुया. येसू मिया जेजू क्रिस्ता, तुवें आमकां दिल्ली मायमारी एक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवंक, जिच्या अजापाच्या उपकाराक आमी मान दिता आनी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावन तिच्या मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पावूंक सदांकाल फोड तुजे सोडवणेचो तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सगल्या पिडेस्तां पासत करीत भाशेन ह्या वेळार आमी विस्वासान भावार्थान मागुया, तांकां पेकोवणीचो हात लाय म्हूण मागुया. पिडेस्तांची चाकरी करतात त्या दोतोरां पासत, नर्सी पासत आनी हेर हेल्थ ऑफिशल्स आसात तांचे पासत मागुया. आमचो आदार सुमियाच्या नांवार आसा. सुमिया म्हजे मागणें आयक. सुमिया आसूं तुमचे सवे प्रार्थना तुका सुमिया देवा. ह्या तुज्या चाकरांक फावो कर सदांच बगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी ओनंदवंत आदारान बागेवन सदांच आंकवार मरेच्या ती निवारूंक ह्या काळाचे कोतींतली आनी बगूंक पावूंक सासनाचें दादूसपण क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे मदें आसूं तुमकां राखूं, तुमचे विशीं तुमकां बाळगूं, तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवं, तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूं, तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूं, जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाती जियेता आनी राजवट करता सासनाच्या सासना. शाश्वत आदाराचे मायेच्या मागण्या वरवीं सूर पदवीदार देवाचें बेसांव बापाचें पुत्राचें आनी पवित्र आत्म्याचें तुमचे वयर देवूं आनी सदां काल तोगूं. So